Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. कालूच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या पंतप्रधान आणि एकंदरीत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात आसा त्याची 8 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा आणि अशा अनुषंगान विविध योजना तो मागीर शेतकार आसूनी तो मागीर कामगार आसूनी तेका पंतप्रधान आरोग्य विमा योजनेचे अंतर्गत जी सवलत मेळपाक जाय ताजो एक इतिवृत्तांत ताजो नियाळ आमी सगळ्यांनी समस्त भारताच्या मुखार हाडिल्लो आशिल्लो आणि ह्या योजनेच्या अंतर्गत त्या दिसा 30th मे त्या दिसा आमचो घटक राज्य दिस आशिल्लो ते दिसा सगळ्या आमच्या नरेंद्रजी मोदी हाणीन 21,000 कोटी 21,000 कोटी त्या लोकांच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केल्ले आसात म्हणल्यारूच ह्या ई श्रम कार्डाक कितली ताकद आसा आणि आमचे जे सरकार जे आसात किंवा जे आमी हांगसराक बशिल्ले आसात तेंच्यांनी केन्नाच फटिंगपणां केलें ना ज्या लोकांनी म्हाका दिसता निवडणुकीच्या वेळार कोण तरी युवकां खातीर ई कार्ड केलें 25 लाख रुपये दितले म्हणलें महिलां खातीर फटोवपा खातीर 5,000 रुपयाचे फॉर्मय वाटले म्हाका खबर ना तुमी तितून विकनेस आसा काय कितें तें मेळ्ळें काय कितें पूण सरकारान ज्यो काही गोष्टी येवजलेल्यो आसात त्यो तुमचे पर्यंत पावोवपाचे आणि कसलेच ऑफिसान पावती न मारता तुमचे अकाउंटाक डेपॉझिट जावपाचे आत्ता हांवें उल्लेख केलो की पंतप्रधान आरोग्य विमा योजनेचो त्या आमच्या बिचोली तालुक्यात एक पाडलोसकर म्हणून एक चली आसा त्यांचो कुटुंब जे आसा पळय ते अत्यंत गरीब आसा स्वता एक खंयच्या तरी प्रायवेट हॉस्पिटलान नर्स म्हणून आसा नर्स म्हणून कित्याक म्हाका तुमकां सांगचें पडलें की ह्या चलयेक त्या म्हणजे आवय बापायन सगळ्यांनी हात वयर काडिल्लो आशिल्लो की म्हजी चली आतां उबें रावपाक शकपा ना पूण ह्या विमा योजनेचो फायदो घेवन ते चली आज आनंदीत आसा म्हणूनच आज आमी मुद्दम कित्याक सांगपाक सोदता बरेचशे जण आपल्याक दुयेंत जाले नंतर खंय तरी कोणा कडेन खास करून म्हजे कडेन आमदार म्हणू नाका सरपंच म्हणू नाका जिल्हा पंचायत म्हणू नाका ना भाई आमचे DDSY कार्ड चलना ना आपल्याक हे दुयेंत जाल्ले आसात आणि आमकां 2 लाख रुपये खर्च सांगिल्लो आसात पूण म्हजे कडेन जे जायना असो तरेचो प्रश्न घेवन येता पूण हे जर कार्ड जर तुमचे जर हातान जर आसलें तर ताका कितलो फायदो जावपाक शकता हे 2 उदाहरणां हांव तुमकां दिल्लीं आसात कितें काम आमी करपाक जर जाय घरा कडेन ती सॉफ्टवेअर जी सिस्टम जी आसा ती आमी तुमच्या घरा कडेन घेवन येवपाक शकना आमच्या जे आधार कार्ड जे आसा ते पंचायतीकात एनरोलमेंट केल्ले आसा आधार कार्ड कित्या खातीर तुमचे आधार कार्ड पासबुक जो तुमचो अकाउंट नंबर जो आसा ताका लिंक जाल्लो आसा एक वेळ अशें आशिल्लें की खंय तरी योजना भरपूर आशिल्ल्यो 1 रुपये जर योजना जर आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता तुमच्या प्रत्येकाच्या दारान पावता म्हणल्यार ते फक्त तुमकां 30 किंवा 40 पयशे पावताले 60 पयशे खंय वताले ते तुमकां आनी आमकां कांय खबरूच नाशिल्लें आनी म्हणूनच जो डिजिटल वर्ल्ड म्हणटलें कितें आसा पळय हे ई स्मार्ट कार्ड किंवा आमचे श्रम कार्ड कित्याक करपाक जाय जी योजना जी आसा त्या योजनेच्या अंतर्गत तुमच्या डायरेक्ट अकाउंटान हे पयशे ट्रान्सफर जातात तुम्ही नंतर फॉर्म किंवा तुमचे कितें डिफिकल्टी आसा तो फॉर्माचे प्रिस्क्रायब जो फॉर्म जो आसा तो फॉर्म भरले नंतर आणि म्हणूनच हे ई श्रम एनरोलमेंट करप हे तितलेच महत्वाचें आसा